आयज बाईच्या हातीनसून हे शुभकारण जाल्ले आसा। कालूच आमी गिरी गांवांत फोर आर्म्स तशेंच शेडीचे आनी पेवजाचे इनॉग्रेशन केल्ले आसा। अशें सगळे पंचायतींनी बाईची खुबशी कामां जाल्ली आसा। सगळ्यांचो बाईचेर मोग आसचो आनी जाता तितकी बाईच्या हातीनसून ह्या फुडें कामां जी उरल्या ती बाईच्या हातीनसून कामां जावची। पिल्यान पंचायत पिल्यान गांवांत आसा सावळे लेक हेच्या सायडीन बांदेश्वर महाराजा फाटल्यान जी रिटेनिंग वॉल आसा ही WRDच्या मार्फत आमी घेतलेली आसा। तेजें आमी फाउंडेशन स्टोन घातला। फुडल्या 2-3 दिसान काम सुरवात जातलें। अजय बाईन सांगलां तशें एवरी मनसून जेन्ना येतालो आनी आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येताले एक भंय सदांच आसतालो की गाडी हांगा पडची न्ही आनी हे लँडस्लायड जावचें न्ही म्हणून, कित्याक एवरी मनसून इल्ले लँडस्लायड हांगा जायत वयताले। सो ताका लागून प्रायोरिटीन म्हणजे कंटिन्युअसली म्हज्या फाटल्यान लागलेले की हे बेगींतल्या बेगीन काम जावंक जाय। हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल WRD मिनिस्टर आनी तशेंच इंजिनियर आसा परुलेकर आमोणकर तेंचे उरलेल्या स्टाफांकूय की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आयज आमकां सँक्शन करून आयज आमी एक काम फाउंडेशन स्टोन घालून फाल्यां परवाच्यान काम सुरवात करता। आमचो एकूच हेतू आशिल्लो की बिफोर मनसून हें काम सुरवात जावचें आनी फुडें फर्दर लँडस्लायड जावचो न्ही आनी गाडी हांगा पडची न्ही। बांदेश्वर महाराज आमचो हांगा आसा तेजें आमी ब्युटिफिकेशन करतले हेज्या हितून ह्या कामाच्या माध्यमांतल्यान। हे सगळीं कामां फुडें व्हरता आसतना अजय बाईन म्हटलें की म्हाका श्रेय वयता, म्हाका न्ही म्हाका दिसता पंचायतीकूय इक्वली हेजो श्रेय वयता, म्हजे जिल्हा पंचायतीक वता, म्हजे सगळे पंचायत मेंबर, डेप्युटी सरपंच अजय आसा, एक्टिंग सरपंच, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर रेश्मा बांदोडकर, अध्यक्ष नॉर्थ गोवा, पंचायत मेंबर अंकिता अश्विनी, म्हणजे साईजल नाव मेंबर जाला, साईजलाचें नाव घेवपाक उगडास जाता। तर साईजल म्हजे मित्र करण गोवेकर VDC कन्वेनर आनी तशेंच हे सगळ्या लोकांचो आशिर्वादान ही कामां म्हाका दिसता आमी एक टीम म्हणून जेन्ना फुडें व्हरता तेन्ना ही कामां फुडें व्हरपाक बरी पडटा। सो ताका लागून एक काम करून हे जातकूच ह्या हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड आनी वेरियस हेजे रिटेनिंग वॉल हे कामां ऑलरेडी सँक्शन जालेले आसा। तशेंच हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की आतां म्हणजे एक 4 दिसां पयलीं 12 कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सँक्शन केल्या आनी सगळीं व्हडली कामां आसा ती। सो ही आमकां फुडल्या 1 म्हयन्या भितर पळोवपाक मेळटली। आमचें एकूच हें आसा की बिफोर मनसून जाता इतली कामां करपाची, कित्याक मनसून एकदां लागलो, पावस हीट जालो काय आमकां कामां फुडें व्हरपाक मेळना। सो एक टीम म्हणून आमी काम करता आनी टीम म्हणून काम करता आसतना भाजप सरकाराचो आमकां साथ मेळटा। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, सगळे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स हेंचो साथ मेळटा आनी लोकांचो आशिर्वाद, आनी ह्या आशिर्वादान आमी सगळीं कामां जी आसा एक टीम वर्क म्हणून फुडें व्हेल्या। अजय बाईन सांगल्या वेरियस कामां म्हणजे आमी प्रायोरिटी म्हणटा तशी इलेक्ट्रिसिटीक दिल्या, अंडरग्राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाले आमचे। 15 MLD प्लांट आमच्या हितून येता, नवे पायपलायनी घातले, नवे OHR घातलेले आसा, रिजर्वर घातलेले आसा। म्हणजे एक सगळीं कामां हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड आसूं, आमचे हॉल आसूं, पंचायत घरां आसूं, म्हणजे ऑल रावंड डेव्हलपमेंट, आनी ऑल रावंड डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी बऱ्या तरेन आमचो वुमन्स डे सेलिब्रेट करता, आमचो श्रावण मासूय सेलिब्रेट करता। आतांच तुमी सालिगांव फेस्टिवल पळयलें तें आमी सेलिब्रेट करता। लोकांच्या मदीं एक उत्साह दवरप, आमची महिला जी आसा तांकां एम्पावर करप, महिला सशक्तीकरण करप आनी आमचे यूथ जे आसा तांकां मोटिवेट करून कामां आसूं जावं आनी कितें बिझनस सुरवात करपाक लागून अजय भाई आपले नवे आयडियेन बरी बरी गार्डनां, बरे कार्यशाळा, वर्कशॉप भुरग्यांक लागून, बायलांक लागून कितलेशेच वर्कशॉप ते घेता। सो ताका लागून हांव सांगता की एक टीम वर्क सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता आनी एकठांय जावन फर्स्ट टायम म्हणजे पंचायत मेंबर, सरपंच, जिल्हा पंचायत, आमदार आनी सरकार फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकठांय जावन आमी काम करता आनी ताका लागून ही सगळीं आमकां कामां फुडें वता आसतना दिसता। एक लॉंग पेंडींग तेंचे आनी सगळ्यांचे एक सेंटिमेंट हितून आसलें की ह्या महाराजाच्या सायडीक हांगा सगळे एक डेंजरस स्पॉट आतां कव आहा हांगा आनी एक सकयल एक डीप आहा, ताका लागून हांगा एक बेगांच्या बेगीन रिटेनिंग वॉल जावची आनी हें सुशोभीकरण म्हणजे ब्युटिफिकेशन हांगा जावचें। केदार बाबान इनिशिएटीव घेवन बऱ्यापैकी आमचें काम हातीन घेतलेलें आसा। तशीच अशी भरपूर कामां हे रिटेनिंग वॉल जवळ जवळ 21 लाख 22 लाखाच्या वयर आहा, प्लस एक व्हडलें आमचो एक नाल आहा तेजेंय हांगा अप्रुवल आमकां सगळी मेळ्ळी आहा। आफ्टर मनसून तेजेंय काम स्टार्ट जातलें, पूण पावसाच्या पयलीं मेन रस्तो जो आंब्रेकर देवस्थान अप टू ऑडिट भवन सकयल जंक्शन आहा पेडणेकाराल थंय, ह्या रस्त्याचें एक वायंडींग थोडें आसा, रिटेनिंग वॉल्स आसा आनी हॉट मिक्सिंग ऑफ दीस रोड आहा। हेजेंय क्रेडीट आमचो आमदाराक बाबाक वयता। खूबशें डेव्हलपमेंट वर्क आमचे पंचायत घर म्हणा, अशे इंटरनल सगळे रोड्स म्हणा, OHR म्हणा, उदकाच्यो लायनी, मागीर उदकाची नेवी 15 MLD टँक, मागीर अंडरग्राउंड केबलिंग, वयर एक OHR, सगळेच आनी ब्युटिफिकेशन आनी वचत थंय पेवर्स, सगळीं कामां केदार बाब एक धडाडी तेणी हातीन घेतल्या। पियणूच न्हू तर एंटायर आमचो मतदारसंघ
जे आमचो साळगांव तुम्ही फेसबूक पेज उगडे कालूय आमी कितकीशी इनॉग्रेशनाक गिरी हांगा केल्ली आहा. सगळ्यांचो सर्वांगीण विकास कसो जावचो, ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट ह्या मतदारसंघाचो कसो, हो एकूच ध्येय घेवन एक विजनरी लिडर कसो आसचो हे कोणी शिकचें तर केदार बाबा कडेन शिकचें. आनी बरें दिसता तेज्या वांगडा आमी पंचायतीन हांव एज अ डेप्युटी सरपंच ह्या काम करपाक बरें दिसता की खुबशीं कामां हातीन बरीं आमच्या जनतेक लागून जाता. कारण जनता आमकां जेन्ना मतदान करता, वोट करता, अपेक्षा इतकेच आसता की आमचे कडल्यान बरीं कामां हातीन सगळ्यांची जावची. आनी हे केदार बाबाच्या वांगडा रावून आमी सगळी आमची टीम बरें काम आमी करीत आहा. अशी देवाची कामां बरी जातकूच देवाची आशिर्वाद आसता. आनी फाटल्यानूच आमचे सावणेचे तळें आहा, वेटलँड म्हणून डिक्लेअर जाल्लें आहा. ट्राय करता आमी WRDच्यान आमी एक व्हडलो एस्टिमेट प्रिपेअर करपाक ऑलरेडी धाडलेलें आहा. तेज्या एस्टिमेटाची आमी आर वेटिंग फॉर दॅट एस्टिमेट तो बेगान अप्रुवलां सगळी मेळून हे तळें डिसिल्ट आनी डिवीड जावपाक जाय.